येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। लोकसभा वेंचणुकेचे रंगले झूज। बीजेपीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सेगीत तिसरे खेपे सत्तेत येवपाची चल्ल्या तयारी। पूण एक्झिट पोलांनी सांगिल्ल्या अदमासा प्रमाण मेळोवपाक शकले ना व्हड जैत। विरोधी इंडिया अलायन्साची अपेक्षे परस बळिश्ठ कामगिरी। दक्षिण गोंयांत इंडिया अलायन्साच्या कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडिसान जाल्यार उत्तरेत श्रीपाद नायकान सेगीत 6वे खेपे मेळयले जैत। आसगांव पीडब्ल्यूडीचे चिकचिकीत नियोजन। अंडरग्राउंड केबलिंग आणि उदका पायपलायनी खातीर खणून सोडल्यात रस्ते। उक्त्यो सोडल्यात चरी। चिखलांतल्यान गाडयो चलोवपा बगर लोकांक उरलो ना पर्याय। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। खूप अपेक्षित आणि बारीकसाणेन जाल्ले वेंचणूक झुजात भाजपाच्या फुडारपणा खाला एनडीएन सेगीत तिसरे खेपे सत्तेत येवपाची तयारी दवरल्या। पूण एक्झिट पोलांनी सांगिल्ल्या अदमासा प्रमाण व्हड जैत मेळोवपाक शकले नात। विरोधी इंडिया अलायन्स अपेक्षे परस बळिश्ठ कामगिरी केली। एनडीए 543 वांगड्यांचे लोकसभेत 272 सुवातांचो बहुमताचो आंकडो हुपपाक तयार आसा। जरी फाटले कार्यकाळाचे तुळेंत खूप उणो जनादेश मेळ्ळो। विरोधी इंडिया ब्लॉकान बरीच मजल मारून अपेक्षे परस चड बळिश्ठ शक्ती म्हणून मुखार आयल्या। एनडीएचे जैताची व्हडा प्रमाणात अपेक्षा आसली, पण विरोधकांच्या पुनरुत्थानाक लागून त्याचे यशाचे प्रमाण कमी जालां। एक्झिट पोलांत एनडीएक 2/3 बहुमत मेळटलें असो अदमास आसलो। कांय सर्वेक्षणांनी 355 ते 380 सुवातो मेळटल्यो अशें दाखयलां, पण प्रत्यक्ष निकाल एक वेगळेंच चित्र दाखयता। इंडिया युतीक म्हत्वाची सुवात मेळ्ळ्या। एनडीएचे जागे उणे जाल्यात। तेतूंतले एक सगळ्यात उल्लेखनीय अपसेट राजकीय नदरेन म्हत्वाच्या उत्तर प्रदेशात जालो, जंय इंडिया गटांतलो मुखेल वांगडी समाजवादी पक्षान खर झूज दिलें। भाजपाच्या फुडारपणा खाला जैत मेळोवपाचो एक्झिट पोलांतलो अदमास न्हयकारून काँग्रेसीन उत्तर प्रदेश आनी केरळांत हाय प्रोफायल सुवातो जिखल्यो। थंय किशोरीलाल हांणी अमेठींतल्या भाजपाची व्हडली फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीक हारायली। जाल्यार काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन रायबरेली आनी वायनाड ह्या दोनूय सुवातांचेर जैत मेळयले। दक्षिणे वटेनचे आनीक एक हाय प्रोफायल सर्तीत काँग्रेसीच्या शशी थरूरान केरळाच्या तिरुवनंतपुरमात केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखराक हारायलो। इंडिया युतीची कामगिरी खास करून प्रभावी आसा, कारण 2019 वर्साच्या आंकड्यांचे तुळेंत तांकां पयलींच 77 सुवातो मेळ्ळ्यात। हे वाडीक लागून एक्झिट पोलाचो अदमास प्रभावीपणान फाटी सरलो, जाका लागून विरोधकांक 125 ते 165 सुवातो मेळ्ळ्यो। एनडीएच्या उण्या जनादेशाक लागून इतसे प्रमाण कायदो करपाची तांक उणी जावं येता, पूण बळिश्ठ विरोधी पक्ष उप्रासल्यार फुडल्या दिसांनी चड समतोल आणि सहकार्यात्मक राजकीय दृष्टिकोन निर्माण जावं शकता अशें राजकीय विश्लेशकांचे मत। निमाणो निकाल पळयल्यार एक गजाल स्पश्ट जाता। भारतीय मतदारांनी एकतर्फी सर्तीची आख्यानां न्हयकारून ताचे बदला चड प्रातिनिधीक आणि वैविध्यपूर्ण राजकीय स्पेक्ट्रमाची निवड करून एक जबरदस्त संदेश दिला। संवसारांतले सगळ्यात व्हडले लोकशायेत सत्ताधारी आणि विरोधी दोनय युती नव्या सत्तेची गतीशीलताय नेव्हिगेट करतना फुडलो मार्ग उमेळशिकेचो करपाचे संकेत दिल्यात। गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि सानिका नागवेकार। आणि पुराय गोंयचे दोळे लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचेर लागिल्ले। तो निकाल आयलो। दक्षिण गोंयांत इंडिया अलायन्साच्या कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडिसान 2,16,022 मतां मेळयत बाजी मारली। जाल्यार उत्तरेत श्रीपाद नायकान सेगीत 6वे खेपे जैत जोडले। ताणें 2,50,000 मतां मेळयल्यात। 2024 लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जालो। सत्ताधारी भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायकान 2,50,000 मतांनी जैत जोडले। आदलो केंद्रीय मंत्री आशिल्लो इंडिया आघाडीचो काँग्रेस उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक उत्तर गोंयांत वट्ट 1,40,191 मतां मेळ्ळी। दक्षिण गोंयांत इंडिया आघाडीच्या कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडिसान 2,16,022 मतां जोडली। भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपोन 2,01,806 मतां घेतली। आरजीपीचो उत्तरेचो उमेदवार मनोज परबाक 45,460 जाल्यार रुबर्ट पेरेराच्या वाट्याक 18,718 मतां आयलीं। आयकुया काय महत्वाच्यो प्रतिक्रिया। मोदीजी खातीर आमी जे काम केलें की नरेंद्र मोदी खातीर जे पयशे आमच्या सरकारा कडेन येता ते आमी योग्य पद्दतीन लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न केला। ह्युमॅनिटी
ह्या बेस ऑफ ह्युमॅनिटी आम्ही आमचे काम जे आमच्या मतदारसंघात आम्ही करता, वाळपरी पर्या मतदारसंघात, दोन्ही मतदारसंघात उसगांव आमदारपेक्षा चड ह्युमॅनिटी हो एस्पेक्ट घेऊन आम्ही भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आणि देशाचे प्रधानमंत्रींचे गेला राजकारणात केन्नाय रिझल्ट वेगळो कसलोय येऊ शकता, तो विषय वेगळो. पण आमच्या मतदारसंघात 70चो तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारले, आम्ही जे ह्युमॅनिटी आमच्या फुड्यान दवरून आम्ही जे तरेन लोकां मदीं रावता, लोकांची कामां करता आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा लोकां कडेन पावपाचो आमी प्रयत्न करता, हो तेजो आमकां कौल गावल्लो आसा. सर कालपर्यंत 25,000 30,000 my assessment. We work hard. We make an assessment. Based on that, I was saying that the people's mental ultimately it is silent voting. They do not know who voting for whom. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मडगांव सामके कमी झाले. 86 लीड फक्त Yeah, 86. it is in now the market district. So the lead is 1,000. आता रिकाउंटिंग मागले पुढे. ना 1,200 मागच्या माझी कॅल्क्युलेशन आहे की तरी म्हाका ताणें सकाळी शीट दिल्ली त्या प्रमाणे 1,223 लीड. सारखे खंय कमी पडले काय दिसता, कित्याक व्हडले व्हडले मिनिस्टर सुद्धा येयल्ले, सेंट्रल मोदी प्रचाराक सुद्धा मोदी सुद्धा येयल्ले. मडगांव साऊथ गोवा न्हू, साऊथ गोवाक थंयच्यान एअरपोर्टाकडे घालतो. हय मग साऊथ गोवाक पडलो न्हू ते. अरे लोक डिसाईड करता की लोकांचे कितें करता, लोकां मुखार तुजें कांय चलना न्ही. डेमोक्रेसी भितर पिपल्स ओपिनियन इज सुप्रीम अँड वी हॅव टू रिस्पेक्ट पिपल्स ओपिनियन. हे मागीर दिगंबर स्विच झाले बी म्हणून बेजार झाले, स्विच झाले म्हणून थोडे काँग्रेस सोडून बीजेपीन जॉईन झाले, तेजे खातीर बेजार झाले. सर अनेक फावटी एमसीसी व्हायलेट केलं म्हणजे केस केली ती. हय गिरीश सोडून हांव आज सकाळी कावन्सील होला तुम्ही वाचवलं नव्हतं. हांव खरें वचना कावन्सील कशा वजान कावन्सील हांवच ना हें तेंच्यान बेश्टेच केला असेल. कोण जाणा म्हजेर कोणी दिसलो आसता. इलेक्शनाच्या पयलीं खुबशे आरोप जाले, नंतर खुबशे लोक कितें उलयले ऑपोजिशनाक आनी उलोवपाक कांयच नाशिल्लें, आयकून बडबड तेंची चालू आसली. आनी ह्या सगळ्या सगळे आरोप जे तांणी केले ते खंय तरी तांकां प्रत्युत्तर आमी दिल्लें आसा, लोकांनी दिल्लें आसा. आज जे 1,00,000+ मार्जीन जे आमकां मेळिल्लें आसा, हें खरें म्हणल्यार हाजें उत्तर आसा. न्यायालयापासून जे आसा खरेंच ते अभिनंदन पात्र आसा. खूब वेगवेगळी म्हणा की तांकां एंटी आसा, खूब वेळा निवडून येयल्ली जाणां, पूण आमी सगळ्यांक खात्री आसली की भाऊ बऱ्या मार्जिनान जिखून येतले. त्या प्रमाणे ते आयज जिखून येयला खरेंच आनी त्या बरोबर साऊथ गोवाची थोडेशे आमचे कॅम्पेन सगळ्यांचेच म्हणजे अपेक्षा आसली ते प्रमाणे जाली. कितें जाला ते आमी सगळे पळयतले. म्हणून जी अपेक्षा आमची आसली की साऊथ गोवा कुठा आमी वचून पळयतले ते आमी जिखूंक शकतलो. म्हणजे वर्ष आमी I take this opportunity to congratulate the victorious candidates of North and South Goa, particularly Captain Viriato Fernandes, who has done a remarkable job of winning the South Goa seat for the Congress party. The people of South Goa have reposed their trust and confidence in the Congress party, and I'm sure the Congress party and Captain Viriato will deliver the promises that we have made to the electorate. We also thank the people of North Goa for having voted in favor of the Congress. Maybe the BJP numbers were ahead of us, and we congratulate Mr. Sripad Naik for winning the seat. But honestly, there was a buzz in the North to vote for a change, but the numbers didn't match up to that, and we respect the verdict of the electorate. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, संदीप तुळेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. आसगांवां PWDचें चिकचिकीत नियोजन पळोवपाक मेळटा. अंडरग्राउंड केबलिंग आनी उदकाच्या पायपलायनी खातीर चरी आनी रस्ते खणून सोडल्यात. लोकांक चिखलांतल्यान गाडयो चलोवपा बगर पर्याय उरलो ना. पळयात नितीक्षा गांवकाराच्या कॅमेऱ्यांतल्यान आसगांवचें नियोजन. आसगांव वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर तशेंच उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा पुराय खणून दवरिल्ले आसा.
ह्या खातीर हांगासरल्या थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. हांगा आमी पळोवपाक शकता, हांगा ही पुराय जी एरिया आसा आसगांव ही रेजिडेन्शियल एरिया. हांगा सायडीक खुबशीं घरां आसा, तांकां खुबशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. ही रस्त्यार जी माती खणून दवरिल्ली आसा त्या खातीर धूळ जाल्लो आसा आनी लोकांच्या घरांनी पावता. कांय दिसांनी पावसूय लागीं पाविल्लो आसा, पावसूय पडपाचो आसा आनी आतां जो पावस हांगा बेश्टो झोडोन गेल्लो आसा त्या खातीर आमी ह्या रस्त्याचेर हांगा पळोवपाक शकता चिकचिकीत जाल्लो आसा. कोणूय हांगासर पडपाक शकता. तशेंच ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन हांगासर कितें तरी तोडगो तेंच्यांनी काडपाक जाय. आयज आमी पळयतात की आसगांव हे पुराय रस्ते इतले खणून दवरिल्ले आसा, रस्त्याचेर आमकां मात डांबरीकरण पळोवपाक मेळना, फक्त मातीच पळोवपाक मेळटा. सो बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटीज जे आहा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवन पावसा पयलीं कितें तरी तात्पुरतो हेचेर उपाय काडपाची आयज गरज आसा. भौशीक सुवातांनी कामां करपाचो वेळ आसता. खास करून रस्ते, गटरां, पायपलायनी, केबलिंग हे सारकिली कामां पावसा आदीं पूर्ण जावपाकच जाय. पूण PWDच्या अधिकाऱ्यांक गोंयांत रेनी सीझन केन्ना सुरू जाता तें खबर आसा काय कितें कळना. पावसांतच कामां करतात आनी लोकांक अशे त्रास करून सोडटात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांत अधिकृतपणान मोसम सुरू जाला. IMDन मंगळारा सकाळी मॉन्सूनाचो वारो राज्यात पावला अशें जाहीर केले. या सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळात उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास खात्यान उक्तायला. ला निनाचो प्रभाव मोसमात चालूच उरतलो असोय अदमास आसा. IMDन 9 तारीख मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस, गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शिटकावणी दिल्या. वीज वादळाची शक्यताय आसा. नागरिकांनी घरा भितर रावपाचो सल्लो दिला. या सप्तकांत तापमान उणें जातलें. दक्षिण पश्चिम मॉन्सून पावलो गोंयांत. उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास. 9 तारीख मेरेन येल्लो अलर्टाची शिटकावणी. गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 33 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.